Airport is a most critical facility of the country because there are many threat perceptions for a facility like airport. So therefore, the presence of police, local police, paramilitary force, special forces, and special branch, they are the essential requirements. Keeping all these requirements in mind, this police station has been constructed and a provision has also been made for special branch, for traffic, for anti-terrorist squad, and for other miscellaneous duties. आयज तेणी आमकां पेडण्यान बऱ्यान बरें पुलीस स्टेशन फावो केलें. तशेंच हांव सराक एक सांगूंक सोदतां, आमकां एक लोकांक आमच्या खूब त्रास जातलो वयर येवपाक. ताका लागून आउटपोस्ट आमकां खऱ्यांनीच एज फास्ट गरजेचें आसा आनी ते सरान आमकां एट फास्ट एवेलेबल करून दिवचे. तशेंच आमचे पेडण्यान दोनूय पुलीस स्टेशनार स्टाफांचेरूय लक्ष दिवचें, कित्याक स्टाफ आमकां खूब कमी आसा. ताका लागून कित्याक आतां पॉप्युलेशन पेडण्यान खूब वाडत वयतलें, ताका लागून म्हाका दिसता स्पेशल हांगासर सरान लक्ष दिवपाची खूब गरज आसा. पेडण्या पुलीस स्टेशन नवीन बिल्डिंगेत आमी स्थलांतरीत करता, नवीन बिल्डिंग तांकां हँडओवर करता आनी डिजन न्यू एअरपोर्ट जसो आमी इनॉग्रेट केलो तशीच न्यू बिल्डिंग पुलीस स्टेशनचे आमी इनॉग्रेट करता. त्या खातीर लोकां खातीरूय बी हांव खूब खूब अभिनंदन करता. पुलिसेकूय बी ही खूब बिल्डिंग बऱ्या पद्दतीचे इन्फ्रास्ट्रक्चर म्हाका दिसता इट इज सगळ्या पुलीस स्टेशनाच्या पेक्षा बऱ्यांतली बरी न्यू असल्या कारणानूय बी आनी इट इज एन ग्राउंड+2 बिल्डिंग वीच इज एकोमोडेट्स म्हणटा तशें पुलीस, ट्राफीक, SB, IB ह्या सगळ्या जाणांक एकोमोडेट करपाची ही बिल्डिंग आसा. इट इज वन ऑफ द बेस्ट बिल्डिंग पुलीस स्टेशनाची म्हणपाक कांय हरकत ना. तितूर ऑल टायप ऑफ फेसिलिटीज एवेलेबल फॉर द ट्राफीक, PI आनी बाकी सगळ्यां खातीर सगळ्यो फेसिलिटीज एवेलेबल आसा. त्या खातीर सगळ्यात पयली तांकां खूब खूब शुभेच्छा. दुसरी गजाल आमी सातत्यात पळयता की कनेक्टिविटी आनी सेक्युरिटी हे दोनूय जे आसा हे खूब लिंक्ड आसा. आज पर्यंत पेडण्यात रोड आनी रेल कनेक्टिविटी आशिल्ली. नाव पेडण्यात एअर कनेक्टिविटी सुरवात जाल्या. त्या ती कनेक्टिविटी आनी सेक्युरिटी जशें हांवें म्हटलां, रेल्वे स्टेशन आनी बाय रोडांतल्यानच येवपी लोक असले आनी लोकां बरोबर बाकीचेय सगळ्यो म्हणजे एकदां आमी जशें म्हणटा की उदरगत येयली काय ताच्या बरोबर सगळ्यो गजाली येता. इन द सेम वे आज ही कनेक्टिविटी एअर कनेक्टिविटी सुरवात जाल्या. एअर कनेक्टिविटी सुरू जाता आसतना नॅशनल आनी इन फ्युचर इंटरनॅशनल कनेक्टिविटी ही मोपा वयल्यान सुरवात जातली. ताच्या खातीर इट इज एन ग्रेट ऑपॉर्च्युनिटी. इट इज ऑल्सो द थ्रेट तितक्याच मोठ्या प्रमाणात आसा. ताच्या खातीर सेक्युरिटी तितकीच अलर्ट आसची पडटा आनी ती सेक्युरिटी अलर्ट आसपा खातीर आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चरूय तितकें बरें आसचें पडटा. आनी आज आमी तेंच पुलीस स्टेशन हांगासर इनॉग्रेट केलां. म्हाका दिसता पेडण्या प्रविणान 2-3दां सांगलें कितें म्हणून मुख्यमंत्र्याचें लक्ष आसलें, मुख्यमंत्र्याचें लक्ष आसलें. हांव ताका खरें परत परत सांगत आसता कितें म्हणून भिवपाची गरज ना. अरे पेडण्यान येदी व्हडली उदरगत जाता. पेडण्यान इतक्या नो डावट पेडण्यान लोकवस्ती चड जाल्या. लोकवस्ती हांवें त्या खातीर सांगलें म्हणजे जशी उदरगत वाडटा लोकवस्ती वाडटली. ज्या पद्दतीच्यो ऑपॉर्च्युनिटीज एवेलेबल जाता त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज तुमी घेवपाक जाय. ना जाल्यार त्यो ऑपॉर्च्युनिटीज घेवपाक आनी कोण तरी येतलो. म्हणजे ल्हानसान जॉब, ल्हानसान बिझनस हे सगळें आमच्या सगळ्या लोकांनी सुरू करपाक जाय. इफ इट इज एन मॅनपावर जर तांकां एवेलेबल ना जाली जाल्यार समवन वील टेक दॅट ऑपॉर्च्युनिटी जाका आमी म्हणटा. दुसरो कोण तरी येवन त्यो संदी फायदो घेतलो. त्या ती आमकांय बी आमच्या सगळ्या लोकांक मोटिवेट करपाक जाय.